वेगवेगळ्या सर्वेक्षण एजन्सींनी केल्ले एक्झिट पोल सर्वेक्षणा प्रमाण गोंयांत काँग्रेस, पंजाबात आम आदमी पक्ष जाल्यार उत्तर प्रदेशात भाजपाची सत्ता येवपाची शक्यता आसा. पळयात वेगवेगळ्या एक्झिट पोलाचो गोमंतक टीव्हीन केल्लो हो खासा नियाळ. येवपाची शक्यताय दिसता. तृणमूल मोगोची युतीक 2 ते 4 मतदारसंघांनी जैत मेळपाक शकता. हे एक्झिट पोलात आम आदमी पक्षाक 2 सिटां मेळपाचो अदमास उक्तायला. 5 ते 7 अपक्ष उमेदवार वेंचून येवपाची शक्यताय सगळ्या एक्झिट पोलात आसा. पंजाबात काँग्रेस 19 ते 31 सिटां जाल्यार आम आदमी पक्षाक 56 ते 80 सिटांचेर जैत मेळपाची शक्यताय आसा. अकाली दल 7 ते 11 कडेन जिखतलो असो अदमास आसा. जाल्यार पीएलसी आणि भाजपाचे 5 ते 8 वेगवेगळ्या मतदारसंघांनी वारे आसा. उत्तर प्रदेशात मात भाजपाच सत्तेर येतली अशें सगळेच एक्झिट पोल सर्वेक्षणांत दिसता. उत्तर प्रदेशात भाजपाक 220 ते 260 जाग्यार जैत मेळपाची शक्यताय आसा. जाल्यार भाजपाचो मुखेल विरोधक अखिलेश यादवाच्या समाजवादी पक्षाक 130 ते 156 सिटांचेर समाधानी जावचे पडटले. बहुजन समाजवादी पक्ष 12 ते 22 सिटांनी जिखतलो जाल्यार काँग्रेसीक 4 ते 15 सिटांनी खोस मानून घेवची पडत काय कितें अशें सगळ्याच सर्वेक्षणांत दिसता. उत्तराखंड आणि मणिपुरात काँग्रेस आणि भाजपाची जिखपाची खर सर्त आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.